येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वेंचणुकी वेळार सामाजीक अंतर शक्य ना म्हणटा भाजपाचो मंत्री. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपयली उच्च स्तरीय बसका. महाराष्ट्रात कडकडीत लॉकडावन. कोरोना स्थिती नियंत्रणात हाडपा वेल्यान काँग्रेसीचो भाजपा सरकाराचेर फारपेट. पारंपारीक कार्यावळीचेर निर्बंध घालून वेंचणूक रॅली आनी वाडदिसाच्या पार्ट्यांक मात मेकळीक. काँग्रेसीचो आरोप. कोरोना व्हायरसाच्या सावटा खाला गोंयांत पास्काची परब मनयली उमेदीन. पवित्र सामानांतल्या गुड फ्रायडे उपरांत क्रिस्तांव भावांनी मनयलो इस्टर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. देशांत फाटल्या 24 वरांत 93,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली. पोरू सप्टेंबर म्हयन्यांत 90,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्ली. ते उपरांत पयलेच फावट मोठ्या प्रमाणात कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. एका महाराष्ट्रात 50,000 कोरोना दुयेंती सांपडल्यात. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. पूण सरकाराचें प्राधान्य खंय आसा हें कॅबिनेट मंत्र्यान स्पश्टपणान सांगलां. मंत्री जर अशें उलयता तर लोक कित्याक म्हणून एसओपी पाळटलो. वेंचणुकी वेळार समाजीक अंतर दवरप शक्य ना, येरादारी मंत्री माविन गुदिनो सांगता. केशी वाडपाक लागिल्ल्यान महाराष्ट्र सरकारान एसओपी खरसणेन पाळपाचें थारायला. शुक्रार ते सोमार मेरेन कडकडीत लॉकडावन करपाचो निर्णय लेगीत घेतला. दुसरे वटेन प्रोटोकॉल्साचे बाबतींत मंत्री माविन गुदिनो कितें सांगता ते पळयात. आणि सोशल डिस्टन्सिंग इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल एज यू आर पॉइंटिंग आउट हियर. कित्याक एक पॉलिटिकल पार्टी जाल्ले कारणान आनी इलेक्शनाक सगळे बाकीचे सगळे कॅन्डिडेट ते क्राउड करतले. पूण जाता तितली प्रयत्न लोकांनी करपा जाय सोशल डिस्टन्सिंग हें दवरपाक. आनी हात सॅनिटायझेशन केल्या खंय हात लागल्या हें आमी व्हायरस पयस दवरपाक शकतले. भारतात एकाच दिसा 93,249 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. तशेंच 513 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयला. मरप्यांचो एकूण आंकडो 1,64,623 पावलो. जाल्यार कोरोना केशींचो एकूण आंकडो वाडून 1.24 कोटींचेर पावलो. 6,91,597 एक्टिव्ह केशी आसात. नवीन कोरोना दुयेंती मेळपाचे बाबतींत महाराष्ट्र पयल्या नंबराचेर आसा. फाटल्या 24 वरांत महाराष्ट्रात 49,447 जाणांक कोरोनाचो बादिकार जालो. मुंबय आनी पुण्यांत मेळून 19,800 केशींची नोंद जाल्या. ह्यो केशी अश्योच वाडत रावल्यो जाल्यार पुराय लॉकडावनाची शिटकावणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेन दिल्या. महाराष्ट्रा फाटोफाट छत्तीसगडांत 5,818, कर्नाटकात 4,373, दिल्लीत 3,567, तमिळनाडूत 3,446 आणि उत्तर प्रदेशात 3,187 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. फकत 8 राज्यांतल्या कोरोना केशींचो नियाळ घेतलो जाल्यार हे प्रमाण एकूण केशींच्या 85% आसा. महाराष्ट्रात 227 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. उपरांत पंजाबात 49, छत्तीसगडात 36, कर्नाटकात 19, मध्य प्रदेशात 15, तमिळनाडूत 14, उत्तर प्रदेशात 14 आणि गुजरातात 13 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. मजगती लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. भारतात आतां मेरेन 7.50 कोटी लोकांक कोरोनाचें वासीन मेळ्ळां. फाटल्या 24 वरांत 30 लाख लोकांक कोरोनाचें वासीन तोपलां. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार आनी हिरू महाले. कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाचेर दुपेटी धोरणा वेल्यान काँग्रेसीन भाजपा सरकाराचेर फोग काडलो. एक वटेन भौशीक कार्यावळी आयोजीत करच्यो न्हू म्हूण आदेश काडटात आनी दुसऱ्या वटेन मात आपूण अश्यो कार्यावळी घेतात. वेंचणुकेच्या वेळार जाल्ल्यो रॅली ताचोच एक भाग आशिल्ल्याचें काँग्रेसीचें म्हणणें. कोरोना नियंत्रणा खातीर सरकारान एसओपी जारी केल्यात. तशेंच 144 जमावबंदी कलमय लागू केला. पूण केशी वाडपाक लागिल्ल्यो तेन्ना कांय राजकीय फुडारी सभो घेवपाक व्यस्त आशिल्ले. तांचे हे कृतींतल्यान ते कितें सिद्ध करपाक सोदतात काँग्रेसीन प्रस्न विचारला. राज्यांत कोरोना प्रोटोकॉल्सांची सारकी अंमलबजावणी जायना असो आरोपय जाता. एके ठरावीक मर्यादे मेरेन तांची अंमलबजावणी जातना दिश्टी पडटा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. गोंयचें भाजपा सरकार हें अकार्यक्षम हें सगळ्यांक खबर आसा. असंवेदनशील हेंय खबर आसा. तें भ्रश्ट हें आयज सगळ्यांक जग जाहीर जाल्लें आसा. आनी ते बेभरवशाचे बेजबाबदार सरकार जावन आसा. आनी हेका कारणां आसा, उदाहरणां आसा की ते कित्याक बेभरवशाचे बेजबाबदार
कित्याक ते अकार्यक्षम असंवेदनशील हें कित्याक हेका उदाहरणां आयज पासून कितलीशींच आमी दिल्या आनी आमकां परत परत ती दिवची पडटा. ह्या सरकारान परत परत दाखोवन दिल्लें आसा की आमी कशे गोंयकाराच्या विरुद्ध, आमी कशे हिंदूंच्या विरुद्ध, आमी कशे बहुजन समाजाच्या विरुद्ध, आमी कशे मुसलमानाच्या विरुद्ध, क्रिस्तांवांच्या विरुद्ध, आमी कशे सगळ्यांच्या विरुद्ध हें तेंच्यांनी परतून परतून दाखोवन दिल्लें आसा. तेंच्यांनी आयज सिद्ध केल्लें आसा की गोंयकारांचे जे उत्सव आसात, जे सण आसात, जे पारंपारीक उत्सव सण आसात तेंचेर बंधन घालात आनी आपणाक जाय पळय ती मनमानी करात. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर, भारतीय जनता पार्टीचेर आनी तेंच्या जाळवणदाराचेर कसलेंच बंधन ना. बंधन जर कोणाचेर आसा जाल्यार तें संस्कृतीचेर, गोंयच्या पारंपारीक उत्सवांचेर. मुख्यमंत्र्यान मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेचे वाडदिसाचे कार्यावळीक हजेरी लायिल्ली. हाचेर काँग्रेस कितें म्हणटा तें पळयात. जावं ते तेंचे आनीक इतर जे तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा ते तुमकां मागीर दाखयता. हेंच्यांनी आयज इस्टर म्हण, ईद म्हण, शिगमो म्हण, होळी म्हण हेचेर सगळ्यांचेर बंधन घातलां. पण हेंचे जे पॉलिटिकल कार्यक्रम आसा, राजकीय हेंचे उत्सव आसात ते मात सर्रास चालू आसा. हेंच्या राजकीय उत्सवाचेर कसलेच निर्बंध ना, कसलेंच नियंत्रण ना. सर्रास हेंचे सगळ्यो कार्यावळी, तेंचे सगळे कार्यक्रम बिनदास चालू आसा, बेजबाबदारपणान चालू आसा, अकार्यक्षम रितीन चालू आसा. उदाहरण दिवचें जाल्यार काल एका आमदाराचो वाडदिवस व्हडा दबाज्यान मनयलो गेलो. आमी तेच्या वाडदिवसाच्या विरुद्ध ना. तेणी वाडदिवस अवश्य करचो, तेका बरें आरोग्य गावचें, तेका आयुश्य लाभचें, हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा तेका. ज्या तरेन दयानंद सोपटे जो मांद्रेचो आमदार आसा, ज्या तरेन तेंच्यांनी तो बर्थडे सेलेब्रेट केलो, आमकां त्या सेलेब्रेशनाचेर आक्षेप आसा. एके वाटेन तुमी ऑर्डरी काडटात. साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा हांगा तुमी सेक्शन 144 लायतात, सगळे निर्बंध घालतात, लोकांक दाखोवन दितात की सरकार हे शिस्त, अनुशासन आनी बरे रितीन सगळो वावर करूंक शकता. लोकांची जतनाय, लोकांचे हेल्थ कोविडा पासून, ह्या कोरोना दुयेंसा पासून वाटोवपाक आमी कटिबद्ध आसा अशें दाखोवपाचो ते प्रयत्न करता. पण दुसरे वाटेन मुखेलमंत्री, गोंयचो मुखेलमंत्री जो राखणदार आसा गोंयचो, जो जबाबदार आसा, तो स्वता मुखेलमंत्री आपणाच्या आमदारा बरोबर, आपणाच्या मंत्र्या बरोबर, आपणाच्या कार्यकर्त्या बरोबर मेळोन एका माचयेर बसून मास्क घालिनासतना, कसल्याच नियमांचे पालन करिनासतना त्या गर्देक ते स्वता वयतात, गर्देक इन्वायट करतात आनी सगळ्या SOPs जे आसा तेची पायामल्ली करून उडयतात. लोकांची ही गर्दी पळयात. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कितें सांगतात ते आयकात. की बरेच जाण म्हणटाले की दोतोर तूं वयता ते सांगता मरे 10,000 नोकऱ्यो येतल्यो म्हणून. केन्ना येतल्यो काय म्हणून, खरेंच येतल्यो काय म्हणून, आनी खरें येयल्यो जाल्यार आमकां कितल्यो मेळटल्यो काय म्हणून. म्हाका सातत्यान सगळे जाण विचारता की म्युनिसिपालिटीच्या निवडणुकेच्यो घोशणा न्हू मरे काय म्हणून. ताच्या पयलीं म्हणटाले ZP इलेक्शनाची घोशणा न्हू मरे काय म्हणून. बट हांव कळपा खातीर सांगता, आज मांद्र्यांत निवडणुका ना. निवडणुका येवपाक अजुनूय 10 म्हयने उरल्या. कितले म्हयने उरल्या? 10 म्हयने उरल्या. आज दयानंद बाब सोपटे यांचो वाडदिवस आसा. हांवें 10,000 नोकऱ्यांची घोशणा केल्ली. 11,000 नोकऱ्यो येतल्यो म्हणून आमी आन्सर दिला विधानसभेत. वीच इज एन पोस्ट, इट इज लिस्टेड पोस्ट. नवीन क्रिएट करपाचें सांगना. क्रिएटेड पोस्ट 11,000 आसा. आनी हांवें 10,000 ज्यो नोकऱ्यो सांगलेल्यो तितूंतल्यो 2,000 नोकऱ्यो ऑलरेडी एडवर्टायज केल्यो. मुद्दामून पळयात, 2,000 नोकऱ्यो
ऑलरेडी एडवर्टायज केल्यो उरलेल्यो 8,000 नोकऱ्यो ह्यो फुडल्या 3 म्हयन्या भितर एडवर्टायज जाता आनी फुडल्या 10 म्हयन्या भितर त्यो भरल्योय वयतल्यो हे हांव निश्चितरित्या सांगता. आनी जेन्ना आमी 10,000 नोकऱ्यो भरता कित्याक मांद्रांतल्यान ताळयो मातश्यो कमी मेळ्यो म्हाका. जेन्ना आमी 10,000 नोकऱ्यो भरता तेन्ना दयानंद सोपटेचेरूय खंयसरूच अन्याय जावचो ना, मांद्राच्या जनतेरूय अन्याय जावचो ना हे हांव निश्चितच सांगता. हांव ह्या मताचो आसा की सगळ्या मतदारसंघात आसतलो इलिजिबल कॅन्डिडेट आसतलो, लायक उमेदवार आसतलो, ताका निश्चितच रित्या मागीर आमी विचार करता आसतना आमी 10वी फेल पासून ग्रॅज्युएट नी पोस्ट ग्रॅज्युएट नी इंजिनियर लेवल पर्यंत या सगळ्यांचो विचार करता. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख आणि संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबऱ्यो. चोर सोडून संन्यासाक फाशी हो प्रकार तुमी आयकलाच आसतलो. FIR मात नोंद जातात पूण गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नियंत्रण हाडपाक पोलिसांक यश आयिल्लें दिश्टी पडना. पोलिसांचे असमर्थतायेचे हांगासर वेगळेच उदाहरण पळोवपाक मेळ्ळें. पळयात पुराय बातमी. हेल्मेट नसल्यार तलावात दितना पुलीस चड उमेदीन असतात. टार्गेट पुराय करपा खातीर तर लोकांची सामकीच सतावणूक जाता. फोंड्या होच प्रकार पळोवपाक मेळ्ळो. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान फोंड्या ट्राफीक पुलिशेन एकाच मनशाक 2 फावटी तलावा दिली. पळयात हो प्रकार. फोंड्याच्यान जेन्ना हांव फोंड्या येतालो तेन्ना म्हाका वाटेर पुलिसांनी आडयलो. खंय सर? हांगा जामा मशिदी कडेन थंय आडयलो. थंय आडयलो म्हणटरी म्हाका हेल्मेट घालून म्हणटरी फायन दिली. फायन दिली म्हणटरी हांवें 100 रुपया फायन दिली तांकां. तशेंच अप्पर बाजारा कडेन थंय आनी ट्राफीक रावल्लें तेन्ना 2 मिनटां भितर म्हाका दुसरी फायन दिली. तांकां सांगलें हांवें म्हाका फायन दिल्ली आसा जाल्यार तिणी सांगचें आशिल्लें तुजी फायन दिल्यार रिसिप्ट दाखय म्हणून. म्हाजी गाडयेन रिसिप्ट हांवें दवरलेली फायन दिली तशी. तेन्ना हांव तेन्ना चावी काडपाक गेलो. चावी काडटा म्हणल्यार तेणी तें लायसन मागतालो तो लायसन काडलें दिलां हांवें ते कडेन. तेन्ना म्हाका ती हें दाखोवपा रिसिप्ट दाखोवपा लागून चावी काडपाक गेलो. तेन्ना त्या पुलिसान ती चावी काडली म्हणटरी ती मागीर हांव फुडें मागीर कांय करूं शकलो ना. ते मागीर रोखडें तेंचे मशिनाचेर तेणी मारलें घर्र करून तेंची दुसरी रिसिप्ट येयली. म्हाका म्हणटा तूं भरना जाल्यार म्हणपाक गाडी तुगेली व्हरताले आमी. कितले वेळ दवरलो तुका? म्हाका अशें करचें 1.5 वर सुमार दवरलो. म्हाका अर्जंट काम आशिल्लें. भुरग्यांक घरा कडेन वखदां व्हरपा आशिल्लीं तेन्ना हांव वखदांक लागून एक हाडलेलो हांवें 200 रुपया. ते हाडलेले तांकां 100 रुपया दिल्ले. वखदांक व्हरपा म्हणून 200 रुपया हाडलेले. तितून आनी 100 रुपया हांकां फारीक केला आनी 200 रुपया 100 रुपया दिवून पावलो. म्हणून तितून हांव त्रासान पडलो ना. म्हणल्यार आयज म्हाजेर असो अन्याय जालो. तेन्ना गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. PR एजन्सीचेर पयशे खर्च करपा वेल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो. तशेंच पर्यटन मंत्री बाबू आसगांवकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची मागणी तांणी केल्या. एका ठरावीक पर्सेंटेजीचो विचार करून कंत्राटां दितात. लोकांच्या पयशांचो हांगा पुराय दुरुपयोग जाता अशें काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पुंजीकार म्हणटा. PR एजन्सींची नेमणूक करिनासतना तांच्या सरकारी अधिकाऱ्यां कडल्यान कामां करून घेवपाचें सरकारान सांगिल्लें. पूण सरकारान आपलो शब्द पाळ्ळो ना अशें ताचें म्हणणें. आम्ही परतून एकदा मागणी करता गोयच्या मुखेलमंत्र्याकडे की वो जो पर्यटन मंत्री आसा जो मिशन 30% कमिशन म्हणून फामाद आसा गोयचे नाव बदनाम करता, गोयच्या भारतीय जनता पार्टीचे नाव बदनाम करता, हो सगळ्या आपणाचे कडेन जितली खाती आसा त्या खात्यांचे नाव बदनाम करता. हेका ताबडतोब ह्या सगळ्या खात्यांतलो मेकळो करचो जेणे करून सरकारी ऍडमिनिस्ट्रेशनान पारदर्शकता येवची, ट्रान्सपरन्सी येवची, एक बरे राज्य चलचे. PR कंपनी PR एजन्सी ह्या डिपार्टमेंटान हाडपाक हे एक षडयंत्र असलें. गोंयचो मुखेलमंत्री ह्या एकंदर प्रकरणाचेर अजून कांयच उलोवंक ना आनी आमकां दुबाव मारता की ह्या षडयंत्रान गोंयचो मुखेलमंत्री सुद्दां शामील जाल्लो आसा. ही PR कंपनी जी 2018 पासून बंद आसा. तिका बंद केल्या 2018 पासून. आणि या PR एजन्सीक जवळजवळ वर्साक 1,50,00,000 सरकारी तिजोरींतल्यान वयता. आता ही PR कंपनी करता कितें काम करता? इतले कोटींनी पयशे तांकां वर्साक दिवप जे म्हयन्याक सादारणशे 9,80,000 आनी थोडे रुपया हे तेंच्यांनी बिल तेंच्यांनी आमचे कडेन तेंचे बिलूय आसा की म्हयन्याक तांकां इतले पयशे PR कंपनी. आणि याचो जर 30% आम्ही काढलो जाल्यार वर्साक जवळजवळ तितूंतले 45 लाख 30% कमिशन जर बाबूचे भितरले काढले जाल्यार जवळजवळ 45 लाख हे बाबूच्या बोल्सान वयतली
आणि बाबू आयज लक्तरा करीत आसा, तो नवे नवे आयडिया काढीत आसा, नवे नवे चाली खेळत आसा. खंयच्यानूय तेका ते 30% कमिशन मेळपाक जाय. बाबू आसगांवकार चालाक आणि चालाकी करपाक तो चतुर. तेका 30% कमिशन घेवपाक तो कितेंय करूंक शकता, खंयच्याय स्तरार वचोंक शकता. म्हणजे हे त्यांनी पयलीं षडयंत्र केले, शिवाजी महाराजाचे मराठांचे षडयंत्र केले, तांकां कितें कितें म्हणून तांकां अपमानीत केले, जेणे करून गोंधळ जातलो. आणि त्याच निमतान आपूण मागीर आमचे कर्मचारी ते सारखे काम करिना, तेंचेर थोडी कारवाय केली आणि PR कंपनी परत एकदा एजन्सी ती परत एकदा चालीक लायली, जेणे करून तांकां वर्साक 1.5 कोटी सुमार दिले. त्या 1.5 कोटीचे 30% हे आपणाक मेळ्ळे. हे तकलेन धरून बाबू आसगांवकारान हे सगळे षडयंत्र केला आणि मुखेलमंत्र्याचो तेका साथ आसा, मुखेलमंत्र्याचो हितून हात आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शुक्रारा पुरा संवसारा सांगतान गोंयानूय गूड फ्रायडे पाळ्ळो. क्रिस्तांव धर्मांत सगळ्यांत खाशेली अशी परब म्हणल्यार पास्का. 40 दिसाचो कोरेजमा सोंपले उपरांत ही पास्काची परब मनयतात. पुराय पवित्र सोमनांतल्या ह्या गूड फ्रायडे उपरांत आयतारा क्रिस्तांव भावांनी इस्टर मनयलो. आयज करीत आमी सगळीं खुशालकाय, कित्याक हो खुशालकायेचो दीस. जेजू कश्टवला, मेला आनी आयज करीत भाशेन पुनर्जीवन जाला. ही दोबाजीक परब मनयतना उजवाड आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेचो, कित्याक जेजू जावन आसा उजवाड. आयज ह्या उतरांनी हो संदेश आमी घेवया. जेजून काळोखाचेर पातकाचेर जैत व्हेलें. एकाच उतरान आमकां सगल्यांक आपल्या बापाशी पोत्तून व्हेली. हो दीस आयज मनयतना केरीत भाशेन आमी एकूच मागुया. जेजून जशें पातकाचेर वायटाचेर सगल्याचेर जैत व्हेलें, आमी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत येतल्या कश्टान केरीतपणी पातकाचेर आमच्या जिवितांत जैत व्हरून पातकाक पाठ करून गडे आमी कोरेजमाच्या दिसांनी 40 दीस गडे जायते निच्यो घेतलेले आसतले. आनी हे निच्यो जे आमी घेतल्यात ते गडे आयज जायते फावटी आमी गडे सोंपयता. कित्याक कोणाकलो आमचो भाव अशें म्हणटालो, फादर इदू दीस हांवें कांयच घेयलें ना फादर, पूण आयज राती कमेस करतलो. प्रितीच्या भणी भावनो, आमी जें कितें आमी सोडून दिलां तें खरेंच ताका पाठ करूंक जेजूचो आदार मागुया. न्हय त्या दिसांनी सोडलें आनी आमकां पोत्तून आतां धरप हें सारकें ना. जरी तर हांव कोरो क्रिस्तांव, हांव कोरो जेजूचो पाटलावदार, खरेंच पुनर्जिवनपणांत ताच्या वांटो तर हांव घेतां. हांव नवो सोडलेलो मनीस जावंक गरजेचो. आमी सगळीं नवो सोडलेलीं मनशां जावंक प्रयत्न करुया. सोंपें काय ना, इतलें सोंपें न्हय हें हांवूय जाणा. सगल्यांक आमकां अवघड, कित्याक आमकां असोक्ताय आसा. आनी ह्या संवसारांत एके वाटेन संवसार जर आपणा वाटे ओडटा, दुसरे वाटेन जेजू आमकां सर्गीची वाट दाखयता. तर संवसार ओडटा ती वाट आमी पाठ करूं आनी जेजू दाखयता ते वाटेन चलूं आमकां जेजूचेंच बोड आनी कृपा मागुया.
पुनर्जिवनपणा वरवीं जेजून आमकां सगल्यांक आपल्या बापाशी उबारली. सदांच आमी हे मोहिमेन जिवया आनी एका दिसा हीच मोहिमा सासणाच्या सासणाक आमकां सगल्यांक फावो करून जेजूक फुडें घालुया आनी किरीतपणी बापाचो आदार बोड आनी कृपा मागुया. गोंयांत आयतारा सुकेंच वातावरण आशिल्लें, मळब निवळ आशिल्लें. उण्यांत आनी चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. मुरगांवां सगळ्यांत चड 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. चडावत 34 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.